जो खण वेवसाय जाता तितल्या बेगीन सुरू जावपाची गरज आसा। खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत ताचो फटको ह्या वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या कितल्याशाच जाणांचेर जाला। गोंयचो खण वेवसाय परत सुरू जाल्या उपरांत गोंयकारांक ह्या वेवसायांत घेवपाक खण कंपन्यांनी प्राधान्य दिवपाक जाय, तशेंच शाश्वत पद्दतीन खण वेवसाय सुरू जावपाक जाय अशें विरीश म्हणटा। खूप वर्सां जाल्लीं आसा, मायनींग बंद आसा आनी सगल्यांकूच दिसता की मायनींग जी आसा ती लिगली स्टार्ट जावची म्हणून, कारण जे अनएम्प्लॉयमेंट त्या वाठारांत वाडलेलें आसा आनी लोकांची परिस्थिती तुमी सांगता तशें आमीय पळयल्ली आसा। खुबशे लोकांची परिस्थिती वायट जाल्ली आसा आनी तांकां खंय ना खंय कितें ना कितें काम धंदो असो जाय। आयज ही म्हाका दिसता बेग्यानच्या बेगान जी मायनींग आसा ती चालू करपाक जाय लिगल पद्दतीन, आनी हे विधानसभेन पासून आमी मांडलेलें आसा की खंय ना खंय तांकां रिलॅक्सेशन जावं खंय ना खंय तांकां बरे पैकी जो ट्रान्सपोर्टाची आसा जावं आनी कितें आसूं, आनी हे गोंयकारांक म्हटल्यार आमचे जे स्थानीक गोंयकार आसा आनी त्या वाठाराचे आसा तांकां काम मेळचें आनी खंयचीय जी कंपनी फाल्यां हे पासून करता मायनींग स्टार्ट करता ते आमचे नीज गोंयकार जे आसा तांकांच दिवचें ही आमची मागणी आसा। कारण अशें जावपाक जायना फाल्यां मायनींग स्टार्ट जाली आनी ती भलत्याच भायल्यांक काडले आनी तांकां कामाक लायले अशें जावपाक जायना। कित्याक मायनींग आसा ती लोकलांचेर बेस्ड आसली पयलींच्यान आनी ही फुडें पासून लोकलांचेर बेस्ड आसपाक जाय।